सालिगांवच्या भाजपा अध्यक्षान ह्यान फुडें गोवा फॉरवर्डाच्या विरोधात उलोवपाचें असल्यार सगळी म्हायती काडूनच उलोवचें, ना जाल्यार आमी ओगी रावचे नात, गरज पडल्यार तांचेर FIR फायल करतले, अशी शिटकावणी सालिगांवच्या गोवा फॉरवर्ड पक्षान दिल्या। विकास कामाचेर उलोवपाचे पयलीं तांणी विकास म्हणल्यार कितें तें जाणा जावपाक जाय असो थोमणोय तांणी मुखार मारला। RDX खातीर सालिगांवच्यान गौतम शिरोडकार। जो हो तुम्ही BJPचो मिनिस्टर स्क्रॅप म्हणटात न्हू, त्या स्क्रॅप मिनिस्टरान सालिगांव मतदारसंघ हो डेव्हलप करून दवरलो आहा चडसो। तेन्ना रस्ते म्हणू नाका, ड्रेनेजी म्हणू नाका, फुटपाथ म्हणा, ब्युटिफिकेशन हाय मास म्हणू नाका, तेन्ना तेचे तुम्ही मेंटेनन्सूच करात। म्हाका अशें दिसता ह्या फोंडूक होरपोता एका जाग्यार आनी तो खोरपिता दुसऱ्या जाग्यार, कारण फोंडूक खबरूच ना तेच्या आदल्या आमदारान गोंयसर कितें डेव्हलपमेंट केला पळय ते। आयज उदाहरण दिवचें म्हटल्यार रस्त्यांक वशार पडलेली आहा। तुका एक उदाहरण दिवचें, कुकेऱ्यो तूं कलंगूट ह्या रस्त्याक खाली कुकेरीसून कलंगूट पावपाक फक्त 7 ते 8 मिनटां जाय पडटाली, पूण आतां तर गोंयची थंय जाल्यार पावण वर जाय पडटा। त्या रस्त्यांक येदे होणगे पडलेले आहा, तेच मेंटेनन्स करा। आदल्या आमदारान जरी तर डेव्हलपमेंट केल्ले जाल्यार 6 म्हयन्या भितरूच ताका होणे पडटा। तेजे पळय ह्या आमदाराक पळय तो सांगता की ते मेंटेन करचें म्हणून। आयज 10 वर्सां जाली चौगाम रोड जो गिरी टांके कडेन सावन कलंगूट 10 वर्सां जाली कोणें हात लावना। बेती टू सालिगांव हो रस्तो 10 वर्सां जाली कोणें हात लावना, जाल्यार हांव ह्या फोंडूक विचारून सोदता 10 वर्सां तूं खंय आसलो, रानान गांवान नासलो? तेन्ना फोंडून कितें उलयता तेजेर बरो अभ्यास करचो, दोळ्यांनी खूब पळोवचो खंय डेव्हलपमेंट जाला पळय तो। तुमकां गोवा फॉरवर्डवाल्यान BJP सरकारान रावन ही उतरां BJPच्या लिडरांच्या अगेन्स्ट सोबना, तेन्ना तुमी भाशण करच्या पयलीं चिंतून भाशण करचें। तो जो पळय उलयता जे पळय गोवा फॉरवर्ड नाल जो आसा तो नाल बोंडो जालो, हे पळय नाका जाल्ले पळय ते आरोप करता। म्हाका दिसता फोंडूक सद्या मेंटेनान घालपाचो आसा, कित्याक तेजी तकली सारकी ना म्हणून तो तसो उलयता।